मोगळ बाबा भयण्यो, खोडकार आमी चडशे आतां दिसनात आमकां, पूण तरी आसात भारतांत. आनी कोडाचें दुयेंस आतां सुरवातेक पिकूंक जाता. सुरवातेक पिकूंक ना जाल्यार मनीस ताची कूड कुसोन कात आनी कूड कुसोन मरोण पावता. पूण त्या काळान, जेजूच्या काळान एक भयंकर रोग आसलो, दुयेंस आसलें, खोडाचें दुयेंस. आनी तें वशाचें, इट वॉज कंटेजियस. आनी सांगला भाशेन कुडीचे सांदे कुसोन वयताले आनी मनशाचे रूपकार भयंकर दिसताले. आनी ते खोडकारान तांकां गांवाच्या भायर दवरले. गांवांत आयले जाल्यार तांणी व्हडली घांट ना खापीण वाजोवंक जाय आसली आनी हांव हो मेल्लो मनीस येता, म्हज्या पासून पयस रावात, अशें मोट्यांनी तांणी सांगूंक जाय आसलें. तर असल्या मनशाक जेजू पिकयता, बरो करता. त्या खोडकाराक एकदम कठीण परिस्थितीन जेजूक भेट दिवंक संदी मेळ्ळी. लोकांची उरपंजी थंय आसल्यो, जेजूक मेळोंक वयताले, ते ताणें आयकोन जेजूला भेट दिली. देवाक सांगलें, तुका जाय जाल्यार म्हाका पिकोवंक जाता. आनी देवान जेजून ताका पयस करूंक ना. हांव तुका, ताणें ताचो बावाळ पळयलो आनी ताका पिकयलो. पिकयल्या उपरांत ताका सांगलें, वच आनी तुज्या त्या अधिकारांक मेळ. तेन्ना ते फारिजियो, तांचे गुरू पाद्री, ते दोतोर कायद्याचे, कुडीचे, दुयेंसाचे. सो तांणी परमिशन दिवंक जाय आसलें, तो मनीस बरो आसा की ना. ताणें सांगलें, वच आनी तुज्या गुरूंक मेळ आनी तांकां सांग कितें जालां तें, आनी मोइजेसा प्रमाणें दान कर. आनी हांवें बरें केलां म्हणून सांगूंक नाका, कित्याक जेजू ताचो वेळ पावूंक ना. पूण तशें जालें ना. तो जेजूचो अनुयायी, डिसायपल जालो. वचोन सगळ्याक ताणें परगट केलें. देवान ती मिलाक केली, देवान ताका बक्षिलो, बरो केलो. तर आमकां ही संदी खंय मेळटा. ताका एकदम कठीण परिस्थितीन जेजूंक मेळोंक संदी मेळ्ळी. आमकां कुमसारांतल्यान आमी जेजू पासून बोगसोणें मागोन आमची पिकोवणी घेवंक शकता.